मिसाची तेसावा जेजू बाळकाक अर्गान जावन हे मीस भेटयतात. आपल्या दुसऱ्या बर्थडे दिसा नील मेंडोन्सा, नवो बर्थडे दिसा जॉयविन नियोन कार्लो काटार, तिसावो बर्थडे दिसा ऑफ डेन्वर अंद्रादे मीस भेटयतात राजन मारिये अंद्रादे. 60th बर्थडे ऑफ सिल्विया मीस भेटयतात सिसिलिया डिसोजा. Father Edwin Colasso has a 51 ordination day. Miss Bedaitat Arthur Colasso. Salisavo wedding anniversary of Fabi and Jesse Mendonça. Pooja Chalan, Francis D'Souza, Vincent Sequeira, Oswald D'Souza, Sylvan and Karishma, Sandesh, Laura D'Souza, Andrew D'Souza, Mausami D'Souza, Melisha D'Souza, Arvind Pereira, John Lobo, Asha Anikutam, Manoj Clinton Lobo, Christine D'Souza, Lavina Lewis Mumbai, Santan Gomes Abu Dhabi, Lavina. आपले विशेष तेसा वांगातीर मॅल्कम फर्नांडीस अनिकुटाम, मिशेल आणि मेरी लसरादो, जॉन लोबो, आशा अनिकुटाम प्रत्येक जावन कोविड-19 पेशंटा खातीर मागतात. जसिंता रबेल्लो अनिकुटाम. देवादीन सेलीन डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर तिजी सरू भुरगीं आनी कुटुंबाची. देवादीन फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्याक फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑलविन डिसोजा मुंबई. देवादीन रायमंड सिसिलिया कुटीन आनी कुटुंबाच्या सरू देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर डॉल्फी आनी लाविना डिसोजा. देवादीन फेलिक्स डिसोजा, देवादीन बॅप्टिस्ट आनी मेरी डिसोजा, देवादीन फ्रांसीस डिसोजा, देवादीन विन्सेंट गॉन्साल्वीस सर्व पुलगत्रीन असल्या आत्म्या खातीर आनी सर्व गरज मागण्याची गरज असल्या आत्म्या खातीर हे मीस पेडयतात डॉल्फी आनी लाविना डिसोजा. कुटुंबाच्या सर्व पुरगत्रीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर लॉरा डिसोजा. कुटुंबाच्या सर्व देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर मेलिसा डिसोजा. देवादीन क्लाउदियोस डॉमिनिक लसरादोच्या आत्म्या खातीर मिशेल आनी मेरी लसरादो. देवादीन मेरी पिंटो, रोसारियो डिसोजा, मौरिस आनी जुलियाना वाल्डर हांच्या आत्म्या खातीर रॉनिट आनी विक्टोरिया वाल्डन. कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्या खातीर जॉन लोबो, आशा आनी कुटाम. सेफ डिलिव्हरी जावच्या खातीर आशा लता क्रास्ता. देवादीन स्टॅनिस्लावस नोरोनाच्या आत्म्या खातीर हिल्डा नोरोना. कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्या खातीर लाविना रॉड्रिगस आनी विन्सेंट डिसोजा. पुरगत्रीन जाल्ल्या सर्व आत्म्या खातीर लाविना. देवादीन डेनिस डिसिल्वाच्या आत्म्या खातीर फिलिप डिसिल्वा आनी कुटाम. हांच्या सांगाता आमची सर्व गरजो देवा मुखार आमी दवरया. धन्य देवाक अर्गां दिवया. देवा तावन मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन आयचे हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी प्रवेश गीता द्वारे आयचे मिसाची सुरवात आमी करया. Tuji kau tahu itu
पवित्र नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. जेजू बाळकातय मगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां नवो दीस फावो केला. ह्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपेदन्यांक अर्गां दिवं, तशेंच जेजू बाळकाची मजत मागोवंक आमी सांगात जमल्या. देवस्तुतेच्या वर्साच्या 11वेच्या हप्त्यांत आमी आसा. अंत्यकाळ ह्या विशीं नियाळ करूंक, प्रत्येक रितीन जागृत रावूंक, तयार रावूंक ह्या हप्त्याची वाचपां आमकां उलो दितात. तर तीच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. जायते फावटी आमच्या कुशे प्रकार चलून देवा जावन आमी पयस पावल्या. आमचे कुशीक आमी केल्या देखून थोडो वेळ माऊन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी धूप धरया. सर आमची पातकां वळखून सांगात म्हणे, हांव पातकी सर तुजे दान देवा भयणीनो, मनान चिंतून तणाव सारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुदां संकार मुडी योदुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुमचे खातीर आमच्या देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देणयेश्वर असणार आनी धनी, तुजे असल्या देणयेची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुज्या भक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळा सो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणा पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सर्गींत जावन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. तुजो अधिकार इतलो उरतो की भुमी सगळी ताच्या परसळान प्रकाशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें तें महाबाबिलोन, तें देवसराचें साण आनी अशुद्ध आत्म्याचें ताणें जावंक पावलें. वय ताणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचें. तेदवा एक बळवंत देवदूतान ओडयेक दांत्या पेडा सारको फातर घेतलो
आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें, हे पुरी बाबिलोनाक, त्या महाशहराक वयर तावन कान जोरान सकला आपटितले. ते परत्यान बिलकुल दोळ्यांचे दिश्टीक पडचे ना. किंदरीर केळतल्यांचो, गितां गावप्यांचो, पिर्लूक फुंकतल्यांचो आनी तुतुरी वाजयतल्यांचो आवाज तुजे तें आयकूंक मेळचो ना. खंयच्याच कसाबाचे मनीसी ह्या फुडां तुजे भितर आसचे नान. दांत्याचो आवाज तुजे तें परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे तें प्रकाशचो ना. ओकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे तें आयकूंचो ना. कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माट मंत्रांनी सर जनांगाक तुवें फटयलें. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जाम्याची बोबशी म्हाका आयकली. ते म्हणटले, हाल्लेलुया, ताराण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची, कित्याक ताणें दिवची फैसलां खरी आनी निती प्रकार. आपल्या व्यभिचारान पृथ्वी भश्ट केल्ल्या त्या कलवंतांचेर ताणें क्यास्तीचें फर्माण मारलां. ताणें वावयल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचें ताणें पारिफोण घेतलां. परत्यान ते बोब मार म्हणा लागले, हाल्लेलुया. ती बसपू जाताना उठता तो धवर वयर सडत आसा, वय कळनासतना सडत आसा. तेदवा देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरें, शिलेच्या लग्ना उत्सवाक जेवणाक आपयल्यान ती भागी. देवाचें उतार हें. देवाचें सर्वेस्पोर देवाची परसानी, ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर देवाची परसानी, ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. संतोषान प्रितुमे सोम्याक पमाय, स्तुती गितां गावुनी ताचे समोर. सर्वेस्पोर देवाची परसामी, ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर दे म्हणून जाणा जया, आमी सरता सोलो ताका वंदिया. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी, ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर आमचो देव नितलो बरो, काकुळदार सदांकाळ विश्वासी करो. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी, ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. सर्वेस्पोर देवाची परसा आमी, ताच्या त्या हिंडाच्यो शिळयो आमी. Alleluia, alleluia, alleluia.
पासून वाटतो स्वाभायता काळीज मोचे तो संतो सायता सारखे वाटेल सलयता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यानी वेडो घाल्लो तुमी देखतना तसो विबाट लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. ते दळा सुदयांत आसात ते दोंगराक फळून धांवूं, शहरा भितर आसात ते भायर धांवूं आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीक फोण घेवचे दीस ते. बिरमोत ह्या दिसांनी गर्भिणयांची आनी पानो दितल्यांची गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध ह्या परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशा मदें गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातीच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातीचें आपल्या पांयां तळाक मस्तितले. सुर्याचेर आनी चंद्राचेर नखेत्रांचेर कुणा दृश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो सक्त्योच लोकतल्यो जाल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशा पूत वर्त्या पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दृश्टीक पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे जेजू बाळका थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवस्तुतेच्या वर्साच्या ह्या 11च्या हप्त्यांत आमी आसा आनी प्रत्येक रितीन आमच्या पयल्या वाचपांत पयलें वाचप ह्या दिसांनी आमी बायबलाचो 11सो बूक उगडापणाच्या पुस्तकांतावन आमी नियाळ करता. 11च्या हप्त्यांत अंत्यकाळा विशीं जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशीं नियाळ करूंक आमकां देवस्तुती उलो दिता. भुरग्यांक परिक्षा आसतना टिचरां पयलेच 2-3 म्हयन्या पयलें कळयतात. कुटुंबान कसलीं कार्यक्रमां येवजन आसा तर आमी एक दीस नेमयेरता, पूण नीज जावन थाराय केदाळा प्रारंभ जाता. नेमयेरलेलो दीस लागीं पावता आसतना आमच्या थारायचो वेग चडटा, तशेंच भुरग्यांच्या शिकपाचो वेग चडटा आनी त्या दिसाक लागीं लागीं पावता आसतना जोगत्या रितीन थाराय करून बरी थाराय करून आमी परिक्षा बरयता. पूण हांगासर आमी पळयता अंत्यकाळ केदाळा दुसऱ्याचें जेजूचें दुसरें येणें केदाळा दीस जावं वेळ जावं आमकां कळीत ना. देखून एक दीस आमकां वाचपा जागृत रावा, तयार रावा, सत्राय करा म्हणली शिकोवन एक दीस प्रत्येक रितीन ह्या हप्त्यान चडीस जावन आमी नियाळ करता. आयचो वांजेल लुकाचो वांजेल अंत्यकाळाचो उल्लेख करता. ह्या वांजेलांत 2 भाग आसात. पयलें जेरुसलेमाच्या नासा विशीं भिरांकूळ रितीन हें शहर नास जातलें, लोक तलवारीक बरी जातलो, परकी राष्ट्रा मदें गुलाम जावन
लोक शिंपडतलो म्हूण लोक कळीत करता आनी दुसऱ्या भागांत संवसार आखेर जावच्या कुणा विशीं आमी नियाळटा चंद्राचेर सुर्याचेर नखेत्रांचेर कुणा दृश्टीक पडटली अंतराळाच्यो शक्त्योच लोकतल्यो लोक भियान कंगाल जातलो हें उगडापण आमी आसा तशें घेवचें न्ही बगार हाच्या फाटलो संदेश आमी समजून घेवंक जाय आयतें आसूंक जाय जें कितें आमच्या भोंवती घडटा जावं पुरो सुचना मार्गदर्शन प्रेरण आमी तें घेवन त्या प्रकार जोगत्या रितीन आत्मीक रितीन तयाराय करूंक हो वांजेल आमकां उलो दिता हाच्या पयल्या वचपान सांजू हांव ताच्या दर्शनांत महाबाबिलोनाचें एक देसवाड देखता जावं पुरो हें जावंक पुरो पोरण्यासुल्याचें बाबिलोन वा रोम शहर वा जेरुसलेम शहर जावंक पुरो पूण हांगासर देव कित्याक रागार जाता देव कित्याक शिक्षा दिता लोकांची कोटी चिनी जाल्ल्यान मन बदलूंक लोकांनी इन्कार केल्ल्यान देवान तांकां नाश करूंक ना बगार तांणी जावन ते नाश तांची सलवणी आपणावन घेतली आनी तांच्या नाशाक तेच कारण जावंक पावलें भाऊ भयणीनो देव आमच्या अस्तित्वाचें मूळ तो जावन आसा रचनार रचनतेय आसा ताचें एक मिस्तेरा बरी ती एक योजन विचित्र रितीन आपल्या पुताक दान आमची सोडवण केल्ली आसा पूण जायत्यो संगती आमच्या राजावाक आमच्या चिंतपाक आमच्या समजोनेक मिक्वाल्यो जावन आसात भिरांत कावचेनी अस्थिरता आमचें तें येवचें साहस पूण कोण जेजूचो पाटलाव करता ताचो पाटलाव करतल्यांक धैर्य दिवच्याक जेजू पयलेंच आपल्या सिसांक मुखार येवची दगदवणी हांगासर कळीत करता सांत पावलो ताच्या पत्रांत सांगता जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध कोण रावूंक शकत क्रिस्ती मौल्या प्रमाणे जियेत आसतना जियोंक कश्ट दगदवणी आमचे तावन खंडीत आमच्या मुखार येतात पूण आयचो वांजेलाची एक वाक्य आमी घेवचें तर धैर्यान उबे रावा तुमच्यो तकल्यो उबान धरा धैर्य सांडी नाकात बरोवसो दिवची उतरां एवांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा शेवट तुमच्या मतीन दवरून त्या प्रकार ह्या संवसारी चिनी जियोंक तुमी प्रयत्न करा जेजूचें पयलें हें आमकां कळीत आसा मनशा रुपार जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी आमची सोडवण केली पूण जेजू परत येता आसतना कशें येतलो सादो बळो जावन येतलो गी ना एक नितीकर्त जावन आमची जडती करूंक येतलो आनी ह्या जडतेंत आमी जैत जोडूंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय पयल्यान पयलें खा पिये गम्मत मार ह्या चिंतपातावन आमी पयस रावूंक जाय आत्म्याची कामां पयस करन कुडीची दादोसकाय आमी लबदोवचें न्हय शाश्वत आमचो शेवट मतीन दवरून एकच आमचें जिवीत पोंताक पावूंक आनी आमचो शेवट जोडूंक आमचे प्रयत्न आमी करूंक जाय संवसारी कुशलाय आत्म्याक धाड्डी करता आमकां वांगडी वाट दाखयता आनी शेवट आमी पावूंक शकना दुसरें जावन नितळ निश्कळंक पवित्रपणाची जिणी मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत आमी वाचता नितळ मनशाक देव पळोवंक मेळटलो असली जिणी खंडीत जावन निमाण्या दिसा आमकां उपकारतली देव पवित्र देवाच्या आसरपणांत पवित्रपणांत रावा जाय तर आमी पवित्र जावंक जाय खंयसर पवित्रपण आसा थंयसर देवाचें आसरपण आसा तिसरें जावन शिकयल्लें आमी पाळचें जें कितें शिकोवन आमी सोडल्या ती आमी पाळोवंक मुखार सरचें दैवीक शब्दाचो उजवाड बावार्थाची शिकोवण कुरपेच्यो जरी आमच्यो करून घेवची मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत आमी वाचता जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळोवंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हणटले जें कितें शिकोवन आमी जोडल्या ती चलते जिवितांत पाळोवंक आमी मुखार सरया आनी अकरेचें जावन कळनासतना मागणें आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत हर एक दीस सकाळीं वा संजेर न्हिदूंक वता आसतना हे मागणी आमी म्हणटा आनी वायट आतां
आमकां पयस कर. वायट ओडण्यातावन आमकां पयस दवर. ताळण्यांत पडोवंक सोडिनाका म्हूण परत परत आमी मागता. तर शेवट आमी जाणा आसाव वो शेवट ह्या शेवटा तेवशी आमी मेटां काडटा आसतना जागृत रावन तयार रावन आत्मीक रितीन जोगती तयाराय करूंक करपा एक दीस प्रत्येक रितीन ह्या हप्त्यांत इंस वाचपा आमकां परत परत जगयत आसतना प्रत्येक रितीन मागया आनी तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंडया आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना ती कृपा आमी मागया. आमेन. Adonai Bapa kamiku, hukum kita tuka amitu, Pulang Rasul, gukmu kasul, tutup kaman wonco, gunduan makai ke Bapa, Bodil masa retak istaca Pus bagian tuja Jiuna surgija Bapa amca mukaca Munduan dein ki Bapa Bodil masa retak istaca Pus bagian tuja Jiuna sekija Bapa amca mukaca भाऊ बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या कळसांनी वाडूं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचें नांवें. सर्वेस पावर तुमचे सोवे आसूं आमची कळसां उबारुया. सर्वेस पौराक आमच्या देवा दीन वसूया. सर्वेस प्रपवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सरुकळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायदी आसूं. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजे वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. ताचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचादी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची.
तेच परी जेवण ददस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशा पासूत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatorio. सुया जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरण तुझे पुन्हा जीवन को आम्ही तुझ्या येया सुया जेजू बापा जेजूच्या मरणासो पण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचिवीत सोंडो आणि सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडांनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकांच्या इश्टगतीक मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगतीक भगेवन सुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू होतय पवित्रत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाय तुझे खुशी सदा सदा तशी सुस्ता आमचो दिसपडतो त्रास आनंदां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे पिता तशी आमची प्रार्थना मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका. सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणयाची वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सरा कांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तेका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. माय मग सुकुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुबाकी सुम्या तुमच्या तरेचे म्हाका फोवना तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रेतीच्या बापा, या संस्कारांत आम्ही जेजूचे माश्रगत घेतला. हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आम्ही घेवचे मन ताणें फरमायला. आणि या पोषणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रतिमोग वाडय म्हूण खालतेपणी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवें. दयाकन बसात. हर एका मंगळारा सांजेर 5:30 वरां तावन 6:30 वरां पर्यंत ह्या पुनशताच्या सभांगणांत हॉलांत अल्कोहोलिक अनॉनिमस ये जमत्यो प्रारंभ करतले हांव. आमाल पियोवण्याच्या समस्येच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक भाग घेवंक तशेंच आमाल पियोवण्याच्या बंदडे तावन सुटका घेवंक तुमकां अवकाश आसा. येवच्या ब्रेस्तारा तावन सकाळीं 9 वरार कोंकणी मीस आनी सांजेर 4 वरार मलयाळमांत मिसां आमी प्रारंभ करतले हांव. कोविडाच्या निमती ही मिसां आमी स्टॉप केल्ली. अशें येवच्या ब्रेस्तारा तावन सकाळीं 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार कोंकणी मिसां आसतली. परत सांगता, 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार कोंकणी मिसां आसतली. सांजेर 4 वरार मलयाळमांत मीस, 5 वरार इंग्लिशांत मीस, 6 वरार कोंकणींत मीस आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसतली. सोम्याचे येणें कुरपे देणें हो एक नवो बूक फादर विक्टर मचादोन कोर्डेर फिरगजीचो विगार हाणें बरयलो जावन आसा. आद्वेंत काळाच्या सर वाचपांचेर एक नियाळ बरयला. ह्या वर्सा भुरग्यांक दुतोन पुरा कांयच ना. त्या देखून हो बुकाचो मोल केवल 100 रुपये. तुमी घेवन वचा. सांजेर तुमचेर आमोरी जाल्ल्या उपरांत तेर्स जाल्ल्या उपरांत हो त्या दिसाचो येवच्या दिसाचो संदेश कोंकणीन बरयला तो बरो करून वाचा आनी भुरग्यांक समजया. चड मोल ना, केवल 100 रुपये बूक आमच्या दफ्तरांत मेळटलें. आस्पत्रेक वचा पयलें नॅचुरोपॅथीच्या वयर बरयल्लो सर्व रितींच्या पिड्याशिड्या विरोध कशेंच दुसचें केवल नॅचरल मेथड काडून जावं ती फुलां फळां वा अंकुऱ्यो सोर घेवन कशें आमची भलायकी सांबाळची ह्या विशयांत एक बरयल्लो बूक जावन आसा. फादर रॉबर्ट क्रास्तान बरयल्लो बूक. बुकाचें मोल 200 रुपये आमच्या स्टॉलांत मेळटलो. तुमी जाय जाल्यार घेवचें. सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बळका जेजूचे नवीन मनशाच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, मनशाक पावलो. पिडाक उनकन थंय वयस म्हणलें हांव ताका फवसलें. नेण्याऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ते सर्गजांनी पावता. भाऊ भयणीनो, भावार्थान आमी हांगासर आयले. हांव सभार ते सभा कुर्सो विनवण्यो घेवन आयले. हांव चैत्यानी आमचे लागीं तांच्या ते सभा पासून मागोवंक सांगलां. गांवांत परगांवांत आसल्यांनी तांची ते सभा आमचे लागीं दिल्यान. तशेंच आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पासून, आमच्या योजना पासून, कश्टांत पिडेंत आसल्ल्या पासून, प्रत्येक रितीन कामाच्या सोदनेर आसल्ल्या पासून आमी मागया. विविध रितींनी एका कुटुंबांत एका वा आनी एका रितीचे समस्ये दुसून आसात. कश्टांच्या काळार आमी आसा. देखून भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. आमची मागणी भावार्थान आमी जेजू मुखार दवरया. सो कोण भावार्थान मागता खंडीत सावन आमकां लाभता. ह्याच बरवशान मौनपणी आमच्यो गरजो सो कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां
ह्यो सर गरजो जेजू बाळका मुखार दवरया. सांगता म्हणे ए बगेगोन जेजू बाळका तुझे सर पदवी आज्या पितरान उडापी केली आसता तुजो बेसांव उलो आसता तुज्या पातयेन उलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेनाय बेसावनी बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रास आमकां तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. आनी देवाचो पत मनीस जालो म्हज्या उजव्याक आसलेल्यांनी नमान मुरे म्हणचे उरल्यांनी साप दिवची. कारण नमान मुरे कृपेन बोलेले संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुसेचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे सांगात म्हणे ज्या पंचायत जेजू बाळका सार काळसांचेर एका कुळती दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बेरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. आमचे वयले सरकस आनी निराश पावन तुजे कोमोक आनी बुसावन आमकां बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुवच्याक. जेजू मुळका मुखान सबार बेसांव आमी सोडल्यान मावूनपणी आमचे वतुल्ल्या सर्व कृपेदन्यांक आमी अर्गां दिवया. सांगता म्हणे ए भोव उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तय केल्या देवडा उपकारा खातीर तूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं सावन आसाय आमचो देव नाराणी सांबाळना.
पत्नी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्याय म्हाजी मारिफात दी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत थंय वेक मासून सर स्तुती आनी महिमा जावं आशिर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जे थाने रास करता ससनाच्या ससना Yesu kata nalang tuka Tuji vini sumsa naku nampa Cinye wate ramso asun naka Urun pai angka serta suka Tuang surai Yesu tuang kasar Tuang surakno tu sawaskan Urbe wakat Yesu ditunggakan Suwati kami dijagawan Tuang surai Yesu tuang kasar Tuang surakno tu sawaskan Urbe wakat Yesu ditunggakan Suwati kami dijagawan Mukhar putra sume Angkar moya shiva